संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधू तुका हरसिता आमचे तुवे ओतल्या सर्देण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापोय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखांत दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधू तुका हरसिता आमचे तुवे ओतल्या सर्देण्यापासून अर्गां भेटयता बेनवाशी काळजान मेजूंक सकची नांव तुचे उपकार जालाय सोम्या आमचे थंय उदार काकूट आमचे वर्ती दाखयल्या मोगान तुज्या आमकां केला संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गाऊन मधू तुका हरसिता आमचे तुवे ओतल्या सर्देण्यापासून अर्गां भेटयता बेनवाशी काळजान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं मोगाच्या न्हू आज आमी सदांकाळाच्या 12व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटुंब जावन संगता जमल्या कश्टा वेळार धैर्य आनी बोवाळ सांबाळूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणाचो उगडास काण ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांतले कश्ट दूख समस्ये धैर्यान फूट करूंक आनी खऱ्या बोवाळत्यान वाडोवंक तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया जेजू ख्रिस्तांत म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आयच्या वाचपांत आमी नदर दवरल्यार पयलें वाचप आनी याजकान वाचप संवसारान जावच्या सर्व गडबडे विशयांत वादळा विशयान उलयता तर दुसरें वाचप आमकां बरवसो दिवचें उतार उलयता सान पावलो म्हणटा जेजू क्रिस्तान ताच्या मोगान आमकां वेंगला म्हणून आनी कोण जेजू क्रिस्तांत आसात ती नवी रचना जाल्यांत म्हणून आमी सर्व हांगा आसली जमले सर्वांय संवसारांतलो सगळो क्रिस्तांव लोक आमी जेजू क्रिस्तांत आसा देखून ताचे वरवीं आमी जिवीत जाल्या कित्याक तो जिवंत आसा ताचे थंय आमी नवी मनशां जाल्या नवी रचना जाल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आमचे मागणे तो आयकता आमकां तो सांबाळटा आनी सुदारसून व्हरता आमची पातकां तो बक्षिता देखून ताका अर्गां दिवया आमची पातकांची हर एक वस हर एक परिस्थितीक आनी काडच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी ह्या देवस्तुतेक आमकां आमी तयार करया हांव पातकी सर्पदोदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या वसरून सांगता मनान चिंतून दोणान वसरून वायट धरून आनी बरयन सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
ह्या पासत भगवान सदांच सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी मुक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुलत कर, आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिवेताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista kagut Krista kagut Somia kagut Somia kagut महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जांकां तुज्या मोगांतून थिरकळताय तांच्या जिविताची सर घडयतानी तूं सदांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजे भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना सर्वेस्परान वादळा भितर तावन जोबाक जाप दिली. ताणें म्हळें दर्यो गर्भांतलो फुटोन भायर सरलो तेन्ना हांवें तुका कुपाची वस्त्रां करून अंतकाराच्या फळयांनी रेवडायल्लो तेन्ना ताचे दरवाटे कोणें दांपुल्ले. उपरांत हांवें ताच्यो शिमो घाल्यो ताची दारां बसून आडंबे घाले आनी म्हळें हांगा पर्यंत ये पूण फुडें ये नाका हांगा तुजी गर्विश्ट लारां थांबतलीं. देवाचें उतार हें. सोम्याक दिन वासुया
कित्याक तासो सस्नाक बाळता सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता तारवार बसून दर्या पळण करीत गूढ विशाल उदका राशीचेर व्यापार करना सात ते सर्वेस्पराची महात कार्या आनी सागोरांताची अद्भुतां पळयत आसा सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता ताची आज्ञा जाली वारे वादळ उठले दर्याची लारां उसांबळ जाली मळबा पर्यंत ती सडली गुंडयेक ती देवली असल्या आंकांतान तांची कूड सगळी कांपली सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता ता आपल्या कांतान सर्वेस्पराक ताणी उलो मारलो आनी ताणें तांच्या अनवरांतले तांकां निवारले ताणें वळू ताळ्यान वादळ थंड केले दर्याची लाराय शांत पडली सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता दर्यो थंड जाल्लो पळोवन तारवांतले संतोसले वसोंक सोदतले त्या बंदरार तांणी तांकां पावयले ताचे दये पासून ताणें मनशां खातीर केल्ल्या विस्मिता पासून तांणी सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता सोम्या दिनवासुया कित्याक तासो सस्ना बाळता सां पावलान कोरिंतकाराक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप बाबा भयणीनो क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यात समेस्त मनशां पासून एकलो मेला जाल्यार सगळा मेल्यात म्हण जालें जियेतल्यांनी ह्या फुडां आपणा खातीर जिवनचें न्हय बागार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवंत जालो ताचे खातीर जियेवच्याक तो समेस्तां खातीर मेलो देखून ह्या फुडां रक्तामासाचे स्थितीगती प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना एका काळार क्रिस्ताकच आमी ह्या दिश्टीन मोल बांदतले आसा तरी आतां आमी तशें करिना तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. ओट एक प्रवादी आमचे मोदे उठला
परचेची भेट करूंक आयला व्हडे प्रवादी आमचे मोदेव उठला देव आपल्या परचेची भेट करूंक आयला हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वशया म्हणालो जेजू आपल्या सिसा लागीं तेदुआं तांणी लोकांक धाडून सडलो आनी जेजूक मछवार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगात हेर मछवेय आसले तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें लारां माशवा भितर मारन मासवो उदकान बरोवन आयलो तरी जेजू सुंगाना सरसे हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो सिसान ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरच नाय मू जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें तोवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजूड कित्याक तुमकां बावर्त ना पूण ते भोव चड भियेल्यान एकामेकां म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात देवाचें शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजून आपोस्तलांक संवसाराच्या पंथान पोंत वचा अखेरीक म्हणसर वचा आनी म्हज्या नांवान तुमी असर्यां करा पिडागोण करा हें पुरा सांगून तांकां पवित्रात्म्यान बरोवन धाडलें आनी देखून आयच्या दिसा आमी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान क्रिस्तांव जाल्या आनी तीच पवित्र सकत तुका आनी म्हाका दिल्या पूण आमी कित्याक ती वापरूंक शकना ताच्या बदलाक आमी सदां जेजू तुका हांव उलो मारतना तूं खंय आसाय देवा हांव इतली मागणी केल्या नोवेनां केल्या तूं खंय आसाय म्हूण आमी पाटी तांकां जाप दिता पूण आपोस्तल आनी मार्तर तसली जाप दिवंक वचोनात तांणी देवान आपोवन व्हेल्ल्या वाटेन ते गेले आनी ते मार्तर मेले पूण तांचो क्रिस्तांव भावार्थ तांणी सांडूंक ना देवाक तांचें जिवीत सगळें समर्पण दिल्ल्या खातीर ते सांत जाले मार्तर जाले आनी देवाची पदवी थंय आसली त्या पदवेन मस्त जाणांक तांणी क्रिस्तां थंय बाप्तिस्म दिवन क्रिस्तांव केले देखून आयच्या दिसा हर एका गांवांत सगळ्या संवसारांत क्रिस्तांव पोवन नांव व्हडलां आनी देवाची महिमा गायतात आज महिमा देवाक म्हणलें आमी किर्तन गायन केलें देवाक महिमा दिली आनी म्हळें जेजू तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आनी आमची मागणी तूं मानून घेताय म्हळें तोच जेजू तुजे सांगाता आनी म्हजे सांगाता आसा आनी तोच जेजू म्हणटा आमी पलतडी या आमी पलतडी या मोगाळ भावा आनी भयणी तुजें जिवीत म्हजें जिवीत एक थारून जावन आसा एक मत्सव जावन आसा एक दोण जावन आसा देखून आमचे संगी जेजू आसा आनी आमी पलतडी वचूंक जाय खंयच्या पलतडी म्हळ्यार खंय वचूंक जाय जेजू पलतडी वचूंक जाय आसलें कित्याक म्हळ्यार पलतडी वचून ताका देवाचें राज प्रगट करूंक आसलें देखून तो मासवार चडलो ताच्या पयलें ताणें
लोकांक शिकोवन दिल्ली, आज पाद्रेबान शिकोवन दिली, ताणें सगळो दीस शिकोवन दिली सांज मुसर, आनी ताका पुरो सांज जाल्ली आनी तो मासवार न्हिदलो. त्या तारवाचेर ताणें बरें न्हीद काडली. भोवशें सपणी पडलें कोण ना तुजे विशयांत आनी म्हजे विशयांत. वार आयिल्लें कळोना, वादळ आयिल्लें कळोना, हुदोण आयिल्ली कळोना, कांय कळोना. मागीर आख्खा दर्न उठयतना आमी बुरता, तूं खंय आसाय, तूं कितें न्हिदोन पडलाय, तुका कांय फिकीर ना गे, आमची खबरेक येना गे तूं म्हूण ताका जोर घालून उठयलें. आमी तशेंच म्हणटा थोडे बटी. हांव कुमगार घेयना आज, कित्याक म्हाका राग आयला. आज हांव मिसाव वचना कित्याक म्हाका म्हज्या बायले कडेन राग आयला. हांव आज तें करयना, हें करयना कित्याक हांव रागान भरला. आमी म्हणटा आज म्हाका पाद्रेबान जोर केलें देखून हांव आज खंयसर मागणें करिना. आमी करता तशें, रेखली आमचे मनशापणूच तशें. पूण देवानी एक सीमिताय दिल्या, एक गड दिल्या. आनी हांगा गड घाल्या न्ही, हांगा गड घाल्या वयगिनी, हांगा भोंवतणी गड घाल्या न्ही, दोरो बांदला. गोरवांय येवचे भितर येवचे पडिना गेट उगती गेल्या शिवाय. देखून पयल्या वाचपांत आमी आयकलें जॉबाचे आनी ते इश्ट सांगाता मेळोन देवा विशया मस्त उलयले. आनी जॉबान देवान म्हाका पनिशमेंट दिला, म्हाका ह्या कर म्हज्या घाला, हांवें कांय सुकोरना म्हणून तांचे कडेन वद्दू वरंट उलयलो तो. पूण देव अशें म्हणटा, हांवें सगळें रस्त आसतना तूं खंय आसलोय. ताणें काल्याक, देवान काल्याक ही जाप दिली. हांवें सगळें रस्त आसतना तूं खंय आसलोय. देवाक उतर हाडलो तो खंय आसलो म्हणून तसलो. तो सांगता हांवें हाका सीमित दिला, हाका ही गड दिल्या, हाका असलें कार्यक्रम करूंक दिला. सुर्याक थंय रावचें म्हूण सांगलां, तसलें काम करूंक दिला. सान्याक राती उजवाड दिवंक दिला. वाऱ्याक सगळ्या संवसारांत घुवंक सांगला. वारें वादळ नातलें जाल्यार आज हांगा पावस येना वयगिनी. मिझोरामांत आसलो, बांगलाच्या दर्यांत वारें सुळी आयिल्लें तशें ना. मिझोरामांत आमकां खुशी कित्याक तें हांगा सुळी येवन बिहार आनी तेणे पुरा वादळ येवन ते लोकांक कश्ट पडल्यार आमकां खुशी, आमकां पावस येतलो. कित्याक म्हळ्यार थंय बांय कोणचे बरी ना. कित्याक उगड्या माथ्यार आमी अशें पावस आयल्यार मात्र तें उदक आमी टांकीन भरून आमकां पिवंक मेळटा, न्हावंक मेळटा. देवान ह्या संवसारांत एक रीत घाल्या आनी ताका एक गड घाल्या. हाचे हें उतरून तुवें वचून नजो म्हणून दर्या गड घाल्या. हांगा लागींता न्ही दर्यो, ताका एक गड घाल्या. ताची गड उतरून येनात. माडाच्या मुळ्याक कितें आमी कारां दवरना, कित्याक म्हळ्यार खंय म्हणे नार पडो जाल्यार दवरना. माडाच्या मुळ्यांत हांव भक्तीपणान एक तेर्स देड वर बसोन जाल्यार बसत जाता गे, म्हाका बसोंक मागणें करूंक जायत गे, जायना. कित्याक नार पडो जाल्यार मांडो बुडटा म्हजो. हर एका संगतेक देवान एक नियम दिला, तुका आनी म्हाका एक नियम दिला. देखून आमी सडावो जाता ते नियम पाळिनासतना आमी गड उतरता. मिझोरामांत आसतना एक प्रोटेस्टंट बाबू म्हणजे जशें आयला. हांगा एडोरेशन रूम आसा, थंय इगर्ज आसा. हांगा पाद्रेबाच्या घरांत एक एडोरेशन रूम आसा. तशेंच हांवें एक आमच्या दियोसेसींत आयजोल दियोसेसींत हांवें एक एडोरेशन रूम केलें, खंय नासलें हांवें केलें. आनी थोड्याच दिसांनी एक प्रोटेस्टंट भाव येता आनी आमी विचारलें तूं कोण, कित्याक आयलो म्हणून विचारल्या वेळार
फादर तुम्ही म्हाका नेनात पूण हांव हांगा सोलोन वेता आसतना म्हाका हांगा देवून येवया म्हूण म्हाका बगलें म्हाका कितेंय वोड नाडना आयलां देखून तुमचे लागीं आयलां म्हणलो खाल जालें तुका म्हणिसारल्या वेळार हांव एक नेपाळी हिंदू चेडवा कडेन मोगार पडलां म्हाका तेंच जाय जे आनी ताणें म्हाका आतां सोडून वेता तें म्हाका बारीकंच जाल्या पूण तुमी मागाचे आनी तें म्हाका मेळचें बरें करचें म्हणून सांगलें ताणें म्हाका हांवें विचारलें सवाल विचारलें ताका तें देवान तुका न मेळ्ळाय तें तसो जाय तुका त्या वेळार ना 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 ताका मोग म्हजे कडेन मस्त आसतलो म्हाजें काळीज इतलें मोगान भरलां उजो सू येता देखून तेंच म्हाका देवान निमेरला म्हाका खरेंच कोत्ता देखून त्या चेडवा पासत तुमी मागाचे म्हजे खातीर मागाचे म्हणून ना पूण हांवें ताका सांगलें राव 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 एक घडी राव आमी एक करया आमी दोगी सांगात मागया फुडलें मागणें करचें नाका हांवें मुरयेक सांगलें हांवें सांगलें ताका तुमी प्रोटेस्टंट मुरी जेजूची माय म्हणटा तुमी देवाची माय म्हण तुमी म्हणना आमी देवाची माय म्हणटा आमची माय म्हणटा देखून तुका एक ल्हान मागणें दिता मुरये जेजूचे माये म्हाका कुमोग कर म्हणून 3 दीस तूं माग हांवें तुजे बसत मागता म्हळें मागीर एडोरेशन रुमाक तुमी वो साक्रामेंत तुमी खाली उडासा खातीर मात्र म्हूण चिंतात आमी हें जेजू क्रिस्ताचें रूप म्हूण चिंतिना हो जेजू क्रिस्त म्हणून आमी ताका आराधना करता नमस्कार करता देखून तूं एक मागणें कर हांव हें मागणें करता हांव तुज्या मागण्याक आमेन म्हणटा म्हज्या मागण्याक तूं आमेन म्हूण म्हळें आनी तें जावन तो गेलो हांव म्हजें काम उंदरसून गेलो मागचें मागलें हांव म्हजें काम केलें सगळे दिसा दुसरे दिसा मीस जावन येता आसतना तोय आयलो आनी तो म्हणलो फादर आनी म्हाका तें चेडूं नाका हांवें विचारलें काय जालें कालिंगी म्हाका सोडून गेले बरें जालें कालिंगी म्हाका सोडून गेले बरें जालें मोगाळ भाव आनी भयणी आमी ताचे विशयान झडती करची ना हांवें सांगचें आमकां एक सीमित दिला आमकां एक नियम दिला आमकां एका रितीचें कार्यक्रम आमच्या जिणेंत आमकां घाला काजार जायचे ह्या जाग जावचें न्ही ह्या जाग जायचे रिलिजियस जावचें न्ही रिलिजियस जायचे उलटा पुलटा गेल्यार पुलटा उलटा जाताच आमच्या घरा कडेन वेणूर न्हंय आसा त्या दळा दोनीर मात्र आलतोडी बोलतोडी वचोंक जाय आनी हो पावसाचो आवराचो वेळार ती शिंतावन इशीन येवंक एक हिंदवांची स्त्री आसली आनी ती इतली वताय केली की त्या मनशाक दोन सोडतेल्याक तो म्हणलो ह्या आवरा वचोंक जायना आमी बुडोवन मोरोंक आसा सगळ्यांनी सांगलें नाका वेचें ना 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 म्हजें भुरगें रडटा ताका दूद दिवंक आसा सकाळीं गेल्ली आणखी घरा पावना ताका खंच आसा वसाचें म्हणून 2 एर चडली 2 एर वचून मदें पावचें जाल्यार 2 ओमते देवान न्हंय दवरल्या उदक पुरो जमो जावन व्हळ्याक वेचे खातीर ताचे वयर आमकां चलोवन वचोंक सोडूंक ना ताका एक नियम आसा ते नियम उतरून आमी वचचे जाल्यार आमी दुसरीच वाट सोदुचे ताका नियमाक आमी आड वचूंक जायना एक तो व्हळ्याक वचचें नातर फाटीं तडीर रावचें तशें म्हणटा नो वागपळ्या देवान एक नियम दिले आनी म्हणलें तूं एक तारूं बांद आनी आसल्या सगळ्या मनजातीं तातूंत कुडाय कित्याक हांव हो गांव नाश करता म्हज्या लोकांक पुराव नाश करता कित्याक तीं पातकांत बुडल्यांत पूण जेरेमियाच्या अध्यायांत 11वी ओळ आमी वाचल्यार अशें म्हणटा देव योजना विशयांत वय तुमच्या बसत म्हज्या मनांत कसल्यो योजना आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता बसत न्हय तुमच्या ख्यास्ते बसत केल्ल्यो योजन्यो बरवशान बरवलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो योजनो तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां खाण दितलो तुमी म्हाका सोदतना
हांव तुमकां मेळटलो वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवय आसतलो तुमकां मेळटलो म्हणटा सर्वेस्वर. हांव तुमची दिशा बदलितलो आनी खंयच्या जाग्यार तुमी वचोंक जाय त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो म्हणून. मोगाळ भाव आनी भयणी, देव आमच्या सांगाता ना म्हणून न्ही, तो आमच्या सांगाता जा. कित्याक जेजून म्हणलां संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो. तरी आमकां देव आमी मागलें कित्याक दिना? आमी मागले तक्षण कित्याक तो दिना? कित्याक इस्रायल प्रजेक 40 वर्सां ताणें अरण्यांत आपण व्हेलें? ताच्या उपरांत कित्याक इस्रायल प्रजेक कश्टान घालें आनी दुसऱ्या रायांनी येवन तांचेर दाड घालें, तांकां बंदीत करून व्हेलें, बंधनांत घालें? असलीं सवालां साबार आमी विचारयेत आनी साबार सवारांक जापी आमकां हांगा मेळनात. आमी देवाच्या राजाक ताचे मुखार वचून उबे रावन सवाल केल्ल्या उपरांत मात्र आमकां थोड्या सवालांक जापे मेळटात. पूण आमकां थोड्या सवालांक जापे मेळटात देवा मुखार हांवें कशें आसूं जाय, कशें चल जाय म्हण. सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत वळ 10 हांव वाचल्यार अशें म्हणटात. निमाणें एक उतर, सोम्या सोवेन रावून तुमी सोम्याच्या बळांत बळवंत जाय. सोम्याच्या बळांत बळवंत, सोम्याच्या बळांत सोम्या सोवेन रावून सोम्याच्या बळांत तुमी बळवंत जाय. पाटी सर नासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावन तुमचें कमर बांद, नीत जावन तुमचें हृदय खावाच. समाधानाची सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे. सदांच भावार्थाची ढाल घेया, तवळ दुसत्या दुस्मनांचे उजाबाले पालवोंक तुमी सकतेल्यात. जेजून एक अजाप करून दाखयलें, आतां वाचलें वाचप हें अखेरीचें. दुश्टा दुस्मनाचे उजाबाले पालवोंक तुमी सकतेले. थंयच जेजून आमकां दिल्ली सकत. दुस्मनाचे बले पालवोंक सका जाय तर सोम्यातय आमी बळवंत रावूंक जाय. समाधानाचे मनीस जावंक जाय, सत्यवंत जावंक जाय, शांत समाधान आमी पासारूंक जाय. भावार्थाची ढाल आमी घालूंक जाय, बरवसो सोडोवंक जाय. बादच्या वचन देणे साल्वेशन, बादच्या वचन देणे तुमचें शिरस्त्रान म्हूण घेया. पवित्रात्मो दिता तेणे पवित्र शब्द, पवित्र उतार जावन तुमचे तलवार. कितले जण आयचे दिसाचें वाचप वाचून आयले आतां बरोबळ्या. परवां आयताराचें वाचप कितले जाणांनी वाचलें ना. कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याबान हांगा तावन आशिर्वाद दिवन आमकां जीव गरजे आमची पिडा सुटये ना. आमी सोम्याच्या बळान बळवून जाय. सोम्यान दाखयल्ल्या मेटांनी आमी वचूंक जाय. देवाचें उतर आमचें करूंक जाय. मोगाळ भाव आनी भयणी, दुस्मान कोण? देवसार. सतत विरोध वचोय तो देवसार सुद्दां लाली. शांती सामानाक विरोध वचोय तो देवसार सुद्दां लाली. कित्याक म्हळ्यार पातकान कोण आसा वा पडटा तो देवसार सुद्दां लाली. देखून जेजू म्हणटा सोर येता पाकात सोरूंक विबाडूंक आनी जिवेशी मारूंक, पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर तरान जिवीत दिवंक. जो आमच्या 9व्या अध्यायान वळला. हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर तरान जिवीत दिवंक. हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरपूर तरान दिवंक. आनी तो म्हणटा हांव जिवंत आसा, हांव जिवीत आसा. तशेंच तुमी जिवीत जातल्यात, जीवन जातल्यात. मोगाळ भाव आनी भयणी, जेजू क्रिस्त
आतां युकोरिस्तांत आमचे थंय येता ताचेर बावार्थ आमचेर आसता गे मागीर म्हजे कडेन दिसान फादर म्हजे बस दिले मागा म्हणटात गे नाही जेजूक तुमी तुमच्या काळजान घेतिल्ल्या आतां सोम्या जेजूक पोटलून धर जेजू म्हज्या थारुवार तूं ये म्हज्या थारुवाक थंयच सांबाळन व्हर जाय जाल्यार तूं म्हज्या काळजांत न्ही दे म्हण न्ही गज पडल्या वेळार हांव तुका उठयतां म्हूण आंगे जेजूकच आमी आमच्या काळजांत घेवन आमच्या घरा व्हरया कित्याक तुजें कुटामय जावन आसा एक तारू तुजी फिरगजय जावन आसा एक तारू सगळो संवसार देवान रचलो तो तें ताचीच रचना तें तर देवाची नेम पाळटा हांवें आनी तुवें सोम्यान आमकां शिकयली 10 उपादेश ताची नेमां आमी पाळूंक जाय ताच्या मोना सारके आमी जावंक जाय ताच्या जेजू क्रिस्ताचे मोनाची आमी जावंक जाय आनी जेजूचें काळीज आमचें काळीज जावंक जाय त्या कृपे खातीर त्या देण्या खातीर पवित्रत्म्यान बरोवन सोम्याचो उजवाड आमचे थंय येवचे बसत सोम्याच्या बळानच आमी बळवंत जावचे बसत उबे रावया आनी आमचो बोवार्थ उसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्ववेदार बापतो सर्गाने प्रथमेसो दिसत्यानी ना दिसता वस्तूचो रचनार एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्फूर्त सळकळावतो जल्मला उजवाडावन उजवाड खरें देवातान उजलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू केल्यात आमा म्हणचे बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं मुरेचे उदरीं ताणें घोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंच पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें घस मारून सुचले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचेर मेल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवन तो पोतोन येतलो पांचशे दसवटके शेवट आसना आनी पवित्रत्म्या सत म्हणटा ईश्वराने जीव दाता अर्थ बापा आनी पुता दानीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा पावो प्रौढ उर्बीन तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दमदूता उर्बीन स्थापलेले पवित्र सभेक सत म्हणटा पातकांचे बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी पुनल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससणीच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन जेजू आमकां सवाल विचारता खंय आसा तुमचो बोवार्थ आमचे थंय बोवार्थ बोरवोसो देवाचो मोग सोडूंच्या खातीर देवाची सकत आमचे थंय आसच्या खातीर ताच्याच बळान ताणें आमकां भरचे खातीर आमची मागणी उबारया मोगाळा बापा तुज्या पुतान घडिल्ली पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक आनी सर धार्मीक तशेंच लायक मुखेल्यांनी भावार्थांत आनी लौकीक संगतींनी भोगूंक मेळचे कश्ट समस्ये धैर्यान फूड करूंक पवित्र सभा म्हणलें तारूं यथार्थपणी मुखार व्हरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी सेवेच्या आनी सर्वांचे उदरगतेच्या मनोभावान बरोवन धार्मीक संवर्धताच्या स्पिरितान वावर करून शांती समाधानान भरिल्लो राष्ट्र बांदून हाडूंक बेसांवांनी बर म्हूण मागता सर पिडेस्तांनी तुजें हाजेरपण सदांच भोगून तांच्या कश्टा संकश्टान तुजेर विश्वास दवरून धैर्यान जियोंक तांकां कृपा दी तांची सेवा करतल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी संविधाना मुखांत लाभची मुळावी हक्कां राखून व्हरूंक आनी हर एके व्यक्तीन धार्मीक स्वतंत्रान जियेचें मन परिवर्तन जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या जिविताच्या वाऱ्या वादळान शिरकाल्ल्या वेळार तुजेर आमचो विश्वास दवरून
हर एक कश्ट फूड करूंक आमकां बेसावांनी बर. ह्या मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक उतरान आनी करनेन साक्ष दिवशें कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाप्पा तुंच तुझ्या परजेचें बळ. तुवें मागलेल्यांचें खोटें आनी तुंच आमचो तारक. आमकां सर्वांक तुज्या परजेक तुजें तारण दी देवा, कित्याक तूं आमचो सर्वेस्पर. तुजें दायज करून तुवें आमकां घेतलां, आमी तुका अर्गां दिता देखून तूं आमकां सुकेस्त कर आनी सांबाळून व्हर आनी आमचो गवळी जा. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Opsitał Bapa, mon amचे अर्पिताव तुका, धन आमचे भेटयताव तुका, काण घे बापा. वायन ओडो तुका भेटोवचो, सास आमच्या कष्टा वावराचो, घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, काण घे बापा. पण आमचे उपसिताव बापा, मन आमचे अर्पिताव तुका, धन आमचे भेटयताव तुका, काण घे बापा. निमाण्या रक्ताचो तेंभो जालो गुर तुज्या मोगाचो, तो साक्रिफिसास भेटोवचो, काण घे बापा. तर आमचे उपसिताव बापा, अर्पिताव तुका, धन आमचे भेटयताव तुका, काण घे बापा. मोगाचेनो हे आमचें बलिदान सर्पद्वेद्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पुरुषाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचे वाकडणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसलें जावं आमच्या काळजांचे भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सस्नच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यास तुजे सवे आमी जियेतां भोंवतां आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नयेंस तुजो मोग आमी भोगतां बगार ससनाच्या जिविताचे मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलय ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गोड भोगूंक आमी बरवशान बावरतां आनी मोगान रावतां त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाचे पदवेचे दिनवासे काळजान आमी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस पोरतो सर्गानी संसार वरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परेन जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavartas good for good Zumelo Jesu jivan sala Jesu novya etolo Jesu melo Jesu jivan sala Jesu novya etolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक त्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा सगळे आजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरो सदोर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परजाळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर
आम्हा समेस्तची दया कर पण आम्ही मागता ह्या भुरग्यांचे तुझे नदर घाल आपरबायतारान तुवें मोगान आमकां रचलाय तेच प्रमाणे वर्त्या मोगान तूं सदांच आमकां पोस आनी आमचें पालन पोशन तुज्या हातांत आमी घालता हर एका भुरग्याक जाय जाले बरें शांती समाधान वर्त्या मापान जियोंक जाय जालो करो संतोष तूं पाव कर ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती भगवंत अनुतान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असे जो संप्रांती संपाद पियो समान दोनी समक्लारा बरोबर सष्टाचे सुगन आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सांजुळावन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 4 असं म्हणटा तुझे थंय जी येता तो भायर आसल्या वरणी सड बोळवंतो म्हणून देखूनच त्या दोनी त्या तारवार त्या मासवार जेजू आसल्यान आपोस्तलांनी शिष्यानी जेजूक सम्या आमचे खबर नांगी तुका म्हण सांगीत तुझे थंय येवस जेजू तुझे थंय आस जेजू सड बोळवंत म्हूण दाखोवच्याक जेजू वाऱ्याक फरमायता आनी सगळें शांत जाता त्या समयाच्या बळान आमी भरच्याक त्या समयाच्या सक्तेन आमी भरच्याक आमची काळजां उबारया आमच्या काळजां राज करच्याक देवाचें राज आमच्या काळजां आमच्या मनांत आमच्या जिणेन आमच्या कुटुंबाच्या जिणेन देवच्याक देवाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळलेन पुडोवन दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अणवारांतले अवघडांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दे सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोसे नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय कित्या रजवडके पदव्यांनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां
शांती दी. फळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. सिलेच्या जेवणाका पयली आमी सर्व सहभागी. तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण जेवतन म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रेगा सेवतले आमकां समेस्तांक ससनेचे जिविताक आपोवन व्हर. आमेन. इष्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या सगी मानान आमकां पोसच्या अमर जिवा कोती दुखां कश्टा वावरांत आमच्या विशेवा पुनर्जीवन पोणाक आमच्या धन्या देवा सस्तीक उरक सदां साबोवच्या आमच्या बाबा थोड्या बऱ्या इश्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या सडवणारा पासयलेल्या संसार उजवाडा पातका मरणांत हांव सोडयलेल्या आमच्या तारुका पाटय उजवाड धांवडय काडून धाडत तुज्या दाखय दयेन वाट परजेक तुज्या मोगाच्या बोऱ्या बोऱ्या इश्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या मनशा पासून मनीस जाल्ल्या आमच्या सोम्या देव पाटी किते मोगाक तुज्या धन्या हेर कोणेच तुजी बरी मोग केलो ना संसार सगळ्या म्हणून जर तुका मेळना थोड्या बऱ्या इश्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या जीव सैत अर्पिल्ल्या अपरिमेत मोगा संसार सोरे करीत गेल्ल्या क्रिस्ता सोम्या ओपून दिता आमकां तुका मोगा आत्या सर्व समचें घे तूं मानून राया सर्गीच्या थोड्या बऱ्या इश्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या गोड्या बोऱ्या इश्टा करया काळजान मोच्या सोम्या जेसू येण्या स्वादी रक्ता हांव तुज्या प्रार्थया
दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मोले कोडे रक्तान जेवणान तू आमकां तुझे जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन ससनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळा शंकर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सगळे आमी एक घडी भर बसया मोगाचें नांव. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आणि सदां सर्वदा. वापरपाचो दीस देवान दिल्या खातीर देवाक आर्गानी देवाचो उपकार भावंड. तुमी ह्या रितीन बगयता जाल्यार तो म्हाका पजीन फ्रादिच्या नांवी हांव तुमकां आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुरबायचो सर्मांव दिवन आमचे खातीर मागल्या मानादीक बाप आल्बान हांकां तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं वर्सां लगभग 30 वर्सां मिझोरामान सेवा दिवन आतां आमच्या सांगात ते आसात. ऑस्ट्रेलियनचे ते जावन आसात. तांचो वेळ अपुरबायतना लोकां खातीर ते करसितात. आज आमच्या खातीर तो वेळ तांणी करसिला त्या खातीर तुमच्या नांवी तांकां आमी आभार मानता. गायन मंडळी भाऊ जॉन एरोन आनी सांगाता मेळोन आमच्या कोयर ग्रुपान बऱ्या तरान गायलां. तांकां तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुवावन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वळ अध्याय 4 वळ 4 तुजे थंय आस भायर आसल्यावर न्ही चड बळवंत. हेंच उतार आयच्या बायबलान आमी पळयलां. जेजू क्रिस्त सगळ्या संवसाराचेर अधिकार चलयता म्हण ताणें दाखोवन दिला. तसो अधिकार आमचे वयर तो चलयता. त्याच पदवेन आमकां तो भरचे खातीर सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवका. बावत आमचो जोडून उजवाड आमचो बांकोन देरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ता शांती पासून वावरून नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यान हाडून जावया साच मोगान. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेन जर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेन जर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोगा संदेश घेवन जेजू बरी जावन आमकां सामी मोडून दिव्या सर लोकांक पेलाक आदार जावून गरजेवंतांक पावून कश्टान सेवा दिवून जियेव्या मोगान. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेन जर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आधार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुरपेन जर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोगान पुत्रा सोवे आमकां मरे
आशीर्वाद देव आमकां बगेन पुताचे कुरवे नेवरान आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.